ज्या वेळाचेर हें तांकां काडपाचो प्रश्न आयलो त्या वेळाचेर हांव स्वता तेचे कडेन गेल्लो. हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमी नॉमिनेशन सावथ गोंयचें फायल करपाचें आसलें सावयकराचें. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तेंच्याच बंगल्याचेर म्हजे बरोबर नरेंद्र सावयकरूय बरोबर आशिल्ले. तांकां हांवें रिक्वेस्ट केली की फाल्यां आमी फॉर्म भरतात परवां, तेन्ना तुमी थंय येवं जाय आनी एक काम करात तंबलो आपण येना तुमी जो पर्यंत आपल्या भावाक ऑफिशियल थंय सांगात हें करात तुमचो उमेदवार दवरूं नाका म्हण आमचो. आमी तांकां सांगलें की सुभाष शिरोडकाराक आमी पार्टीन घेतला भितर, तांकां राजिनामो दिवन दिला तेंच्यांनी आनी तांकां तिकीट दिवं जाय हें आमचें काम आसा. तांकां निवडून हाडटले आमी. ताका म्हणटाच्या म्हणान तुका जर इतलो जर इंट्रस्ट आसत जाल्यार तूं तुका भावाक जर इलेक्शन लडोवपाकूच जाय जाल्यार ताका एमजीचो राजिनामो दिवपाक जाय आनी अपक्ष भरपाक जाय. आमचें कांय म्हणणें ना हें हांवें स्पश्ट ताका सांगिल्लें. ताणें म्हाका सांगिल्लें की हें सद्या जाचें ना, आपलो उमेदवार निवडून हाडटा ही आपली चॅलेंज म्हूण म्हाका ताणें सांगलें. हांवें ताका तेन्नाच भायर सरतना सांगिल्लें आमी तुका सांगतात की आमी आमचो उमेदवार निवडून हाडटले. तेणें जर समजा भावाक राजिनामो दिवन जर अपक्ष लडयल्लो जाल्यार आमकांय ताका काडून उडोवपाचें पडचें ना. आमी म्हणपाचें की ताचो प्रश्न कांयच ना न्ही. भितरल्यान ताणें जरी ताका सपोर्ट केलो आपल्या भावाक जाल्यार तो पार्टीचो ऑफिशियल, कारण एक वाटेन तुवें गव्हर्नराक लेटर दिलें की MGP सपोर्टींग भारतीय जनता पार्टी, दुसऱ्या वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार उडोवपाक उमेदवार दवरप हें कितपत योग्य आसा. आनीक खंयचे तरी दुसरे पक्षांतले एक दोगे तिगे आयले, तुमी आतां म्हणटले की बाबा पुरो जालें, आमी आनीक कोणाक घेवपाचें आसा पळय तें सरकार 27 जाणांचें वेवस्थीतपणे आमकां हो टर्म जो आसा 2022 तो पर्यंत चलोवपाक जाय आनी फुडल्या 2022च्या निवडणुकीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्याच नेतृत्वाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां हाडपाक जाय. तुम्ही म्हणटात ह्या 2 वर्साच्या काळा भितर 27चे 30-20 किंवा 28-29 ना, कांयच अजिबात आनीक दारां उगडी ना, अजिबात 100%. इतली सामकी स्पश्ट म्हणून म्हणटा तुमी की हे 2022 मेरेन 27च उरतले म्हणून. 27च उरतले, हातून कांयच बदल जावचो ना आनी त्यामुळे वेगवेगळे ज्यो अफवा वगैरे जे काय येतात तातूंत कांय तथ्य ना.